भुरगो वाडून येता, घटमूट जायत आयलो, जणवायेन तो भरलो आनी देवाची कृपा ताचेर आसली. लुकास वांजेल अध्याय 2:40-1. मोगाच्या भाव भिन्यानू, मोंती मायेच्या नोवेनाचो 5वो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां पवित्रायेन वाडूंक प्रेरण. आमी सर्वांनी पवित्र जावन जिवंक देव आशेता आनी हाच्या विशयान संपूर्ण आमकां समजणे मेळटा उत्पत्ती पुस्तकांत. देवान आपल्या उतरा वरवीं सगळो संवसार रचलो, सगळी वनस्पती आनी मनजाती रचली. जेन्ना तो मनशाक रचता आसतना आपल्याच हातांनी मातयेंत हांव तो रचता आनी ताका आपलो आत्मो दिता आनी हो आत्मो आमकां पवित्र रितीन सांबाळूंक देव उलो दिता. पूण मुखार आमी पळयता मनीस देवाक अविधेय जाता आनी अशें संवसारांत पातक येता. पूण मरी माय ह्या पातकाक वळख जायना, वा अनेका उतरांत सांगचें जाल्यार मूळ पातकाक ती वळख जायना, पूण पवित्र जावन ती जल्मता. आमी वाचता हिब्रू घरांक पत्र अध्याय 4:15. जेजू सर संगतीने आमचे बरे जियेलो, पूण पातक मात चड. जशें जेजू थंय पातक नासलें, मरये थंय पातक नासलें आनी अशें मरी पवित्र जावन ह्या संवसारांत जल्मली. आनी पवित्राये विशयान समजूंक मरये थंय आमी 3 शगून पळयत. पयलें जावन आसा मरयेचो निश्कळंक गरबी समो. अन्नाक आनी जोखिमाक भुरगीं नासलीं आनी देव तांचें कुशवें फळाबरीत करता आनी अशें मरयेचो जल्म थंयसर जायसो तो करता. आनी मरयेक थंयसर मूळ पातक बाधक करिना, पूण पातक नासतना पवित्र जावन ती जल्मता. आनी अशें मरयेचें सगळें जिवीत एक निश्कळंक जावन पवित्र जावन देव आपल्या पुताच्या येण्याक तिका तो तयार करता. अशें मरी निश्कळंक माता जावन आसा. दुसरें जावन आसा मरी कुरपेन भरलेली. मरये थंय कुरपा वाळून दिसता आसली, कित्याक मरयेन आपलें सगळें जिवीत देवाक समर्पिल्लें. पातक कितें म्हूण तिणें पळोवंक ना, दुसऱ्यांचें वायट कितें म्हूण तिणें चिंतूंक ना, केवळ तिच्या जिवितांत आसलो देवाचो मोग. आनी होच देवाचो मोग तिका कुरपेन शाबितायेन सांबाळटा आनी अशें कुरपेन भरलेली स्त्री ती जाता. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता मरी कुटुंबा जिवितांत पवित्राय सांबाळटा. देवाची रचना जावन ती सदांच पवित्रायेन जियेता. आपलें जिवीत पवित्रायेन ती जियेता आनी आपल्या ह्या जिविता वरवीं हेरांक ती आकर्शण करता. तर आज ह्या मरयेच्या 3 शगुणां मुखांतर आमचें जिवीत आज आमी पळोवया. आज आमचें कुटुंबां कशें आमी पवित्रायेन सांबाळयत वा वाडयत. आनी हांगासर 3 संगती मरयेच्या जिवितांत हांवन आमच्या कुटुंबांत आमी अनुकरण करयत. पयलें जावन काजारी बेसाक विस्वासीपण. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2:25 आमी वाचता काजार जावन आसा देवाची घडणावळ. आनी हें देवान घडलेलें देखून दादलो आनी स्त्री आपली कुटुंबां सांडटात आनी ती एक जातात आनी थंयसर कुटुंब एक घडटा. आनी हें देवाचें येवजण जावन आसा. आनी एक पटी आमी हें घडल्या उपरांत ते खंयच्याय मनशांनी मोडच्याक साध्य जायना, कित्याक काजारे जिवितांत केवळ 2 जीव आसनात, थंयसर देव आसा म्हणटा भाग्यवंत आगोस्तीन. तर काजारे जिविताक आमी विस्वासी रावया. दुसऱ्यान कुडीच्या आनी आत्म्याच्या वंदवण्या मदें आमी व्यत्यास समजूया. भाग्यवंत पावल गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5:16 आनी मुखार तो म्हणटा कुडीच्या आनी आत्म्याच्या वंदवण्या मदें आमी व्यत्यास वा अंतर करूंक जाय आनी आमी आत्म्याच्या फळान वाडूंक जाय. आनी जेन्ना आत्म्याच्या फळान आमी वाडटा कुडीच्या वंदवण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकतले. आनी काजारी जिवीत जावन आसा 2 कुडयो एक जावचें आनीक हें आमी देवाचें साल्वासावाच्या योजनांत वा रचनेच्या कामांत आमी आमचो पाठिंबो दिता. देखून ही आमची जबाबदारी समजून कुडीच्या वंदवण्याक लब्ध नासतना आत्म्याच्या फळान आमची कुटुंबां वृद्धी करूंक जिवाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिसरें जावन आसा भाग्यवंतपणाची आशा आमच्या काळजांत जिवाळ दवरूंक जाय. भाग्यवंत थॉमस आक्विनस मरणाच्या तणीर आसलो आनी तो एक जिवंत आसतना ताका सगळे लोक सांत म्हूण आपयत आसले आनी ताची भयण येवन ताका विचारता एकल्यान सांत कशें जावेत. आनी थॉमस आक्विनस म्हणटा एकल्यान सांत जावंक ताका
शांत जावची आशा आसूंक जाय आनी हर एक काजारी कुटुंबान एक शांत जावची आशा निरंतरी जिवाळ आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय आनी जेन्ना ही आशा आमच्या जिवितांत आमी जिवाळ दवरता तेन्ना मात्र आमची कुटुंबां पवित्रतायेन वाडोवंक आमकां सादी जातलें. तर मरयेची देख आमच्या जिवितांत घेवया आनी आमची कुटुंबां पवित्रतायेन वाडोवंक तीच मरी आमकां आदार दिवं म्हण मागया. आमेन.